इतले दीस जाले जवळ जवळ म्हयनोभर जालो म्हाका दिसता मायज अंजुमनाचे जे मॅनेजमेंट आसा एंड सगळे जे मॅनेजमेंट आनी आमी स्टाफ जो आसा वी वर वर्किंग लायक अ फॅमिली. आनी आमचो जो अध्यक्ष आसलो वी ऑलवेज ताका जे आसा कॅप्टन म्हणून जे आसा आमी ट्रीट करताले. आनी जाका सदांच जेन्ना आमी कॅप्टन म्हणटा एक कॅप्टनाचें कर्तव्य आसता की सगळी टिमान जे आसा ताका घेवन वांगडा जे आसा व्हरपाचें आसता. आनी आमी केन्नाच डिफरन्सीस जे आसा केन्नाच करूं ना. कोणाची पर्सनल जे आसा कोणाचे केन्नाच कशें वाद म्हणटा ते केन्नाच जावना. तो म्हाजो पयलींचो जो अध्यक्ष आसा भास्कर पंड्याल जावं म्हाजो जो मित्र आसा तो जावं असलम जावं आमी सदांच फॅमिलीचे भशेन जे आसा एकमेका कडेन जे आसा ट्रीट करताले. आनी ही अंजुमन जी आसा आमी मुखार व्हरपा लागून सगळ्यांनी जे आसा कंट्रिब्युशन हे अंजुमनाक मुखार व्हरपाक जे आसा केलें हितून कसलोच जो आसा दुबाव ना. अकस्मात जे आसा खबर ना अशें कितें जालें आनी हे अंजुमनान जे आसा इट इज नॉट लायक दॅट की आमी कोण न्हू म्हणून. आनी हांव हेडमास्टर आसतना पसून आय एम अ लायफ टायम मेंबर ऑफ अंजुमन. हांव लायफ टायम मेंबर जो आसा अंजुमनाचो जो आसा आमी लायफ टायम मेंबर आसा. हांव आसा म्हाजी आख्खी फॅमिली आसा. आमी म्हणूं शकता की फूल आमची जी खानदान आसा ते अंजुमनान जे आसा आमचे लायफ टायम जे आसा आमची मेंबरशीप आसा ही 748 जो हो म्हाजो मेंबरशीप नंबर आसा. म्हाजो फॅमिलीच आसा हितून सगळे म्हाजे भाव जावं म्हाजो भाऊजी जावं एवरीबडी इज देर इन अंजुमन. सो अंजुमन जी आसा ही कोणाची बापायची प्रॉपर्टी न्हू. सांगपाक लागून ते आसा ही अंजुमन म्हणटा ती आमची. अंजुमन म्हणटा ती पब्लिकाची. पब्लीक फंड जे आसा लोकांचे मनी कंट्रिब्युशन करून हे आमी हांगा अंजुमन जे आसा मुखार व्हरता. हेडमास्टर आसतना पसून एक लायफ टायम मेंबर जो आसा जेन्ना आसता ताका सगळो अधिकार आसता की हांगा कितें बरें आनी वायट जाता तितून जे आसा ताका उलोवपाक लागून. आनी एवरीबडी वॉज वी आर वर्किंग टुगेदर. जेन्ना सडनली कमिटी जेन्ना चेंज जाली हांव आमच्या अध्यक्षा कडेन आय ऑलवेज गिव हिम व्हेरी गुड रिस्पेक्ट आनी आमचे मोरली जे आसा आमी सांगता आमचे बरें बॉन्डिंग सगळे कडेन आसता. सो जेन्ना हांवें ताका विचारलें कितें अशें प्रॉब्लम जालें तुका की आयज तूं इतलो टेन्स आसा आनी कितें अशें तुजेर जे आसा हें जालां की तूं आयज एग्रेसीव जावन जे आसा असले डिसिजनां जी आसा घेवपाक लागला. सो ताणें म्हाका सांगलें की आपूण पॉलिटिकली जे आसा आपल्या फॅमिलीक आनी आपल्याक सारकें पॉलिटिकली प्रेशरायज केलां की उर्फान मुल्लाचेर जे आसा कशे भशेन जे आसा तुवें रिवेंज घेवपाक जाय म्हणून. सो हांवें ताका सांगलें हें एक स्कूल हें एज्युकेशनाचें जें आसा एक मंदीर आसा. हे स्कुलान जे आसा तूं पॉलिटिक्स हाडनाका. दिल्या घरान म्हाका सांगलां की कशे भशेन जे आसा उर्फान मुलाचे अगेन्स्ट कितें न्ही तूं कितें कर. कित्याक आमी इतलो प्रयत्न केलो. आमी गोंयभर जे आसा उर्फानाचे अगेन्स्ट प्रेस घेतल्यो आमी एसेंब्लीन घेतलें बट कांयच खंयच तरी जे आसा उर्फानाचे अगेन्स्ट आमकां कांय मेळना. सो तूं जे आसा आमकां हेल्प कर. तूं आमचे वांगडा यो आनी तूं आमचे वांगडा येवन जे आसा उर्फानाक जे आसा कशें ना कशें जे आसा पॉलिटिकली जे आसा ताका डॅमेज करपाचो जे आसा प्रयत्न जे आसा करपाक आमकां जे आसा सहयोग दी. आनी म्हाका दिसता आमचो जो अध्यक्ष आसा ही वॉज नॉट रेडी टू डू दॅट पार्ट ऑल्सो बिकॉज ही वॉज नोईंग की हें आपूण जेन्ना करतलो हेजो परिणाम जे आसा डेफिनेटली इन्स्टिट्युशनाचेर पडटलो म्हणून. बट खंय तरी जे आसा तेजे दबाव हाडलो आनी दबाव हाडून जे आसा असलो स्टेप ताका घेवपाक लायलो. फर्स्ट स्टेप जे आसा सस्पेन्शनाचें जेन्ना उलयता तुमकां पयली गजाल हांवें क्लियर केली की अंजुमन जे आसा हें पब्लीक जे आसा सोसायटी जी आसा हें कोणाचें जे आसा स्वताचें जे आसा बापायन जे आसा ही बांदून जे आसा उबी करूं ना. जेन्ना आपले जे आसा आवय बापायन जे आसा कितें प्रॉपर्टी उबी करता तेन्ना ताका सांगपाक अधिकार आसता ही आपल्याली म्हणून. सो ही आपल्याली न्हू ही सगळी जे मेंबर्स आसा ही तेंची ही अंजुमन आनी लोकांनी जे कंट्रिब्युशन केलां हितून सगळे वेगळे वेगळे तरांचे कंट्रिब्युशन आसतले. ते आमचे टिचरी कंट्रिब्युशन आसतले ते आमचे गांवचे लोक हांगा जे गांवांत लोक रावतात तेंचे कंट्रिब्युशन आसतले ते PTA कंट्रिब्युशन आसतले. एवरीबडी हॅव कंट्रिब्युटेड टू ब्रिंग दीस अपलिफ्टमेंट ऑफ दीस एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट. दुसरें म्हाका जेन्ना सस्पेंड केलो ग्रावंड जो आसलो इतलो बीग ग्रावंड घातलो तेमी की सस्पेंड करता आसतना सगळ्यांत पयलीं तेमी सांगलें की अंजुमनान जे आसा स्कूल्स आसा हुस्न मकील म्हणून हें ग्रावंड घेतलो सस्पेंड करपाक लागून. हो जो ग्रावंड आसा तांकां खबर आसलें हांगा स्कूल चलता म्हणून आनी स्कूल एक दिसान खंय उबी जावना. इट इज नॉट ते मशरुमाचे भशेन पावसान जे आसा पडली आनी ती वयर जे सरता वा बेबे जे आसा जे पावसान कशें भायर सरता. इट इज नॉट लायक दॅट. स्कूल म्हणटा ते वर्सां जी आसा लागता केजींतल्यान भुरगीं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आनी फिफ्थ ही गव्हर्मेंट ऑफ गोवाची जी आसा परमिशन्स
फ्रॉम फर्स्ट टू जे आसा फर्स्टाच्यान घेवन गव्हर्नमेंट ऑफ गोवाची परमिशन जी आसा टील 6th आमचे 5th स्टँडर्ड आनी कोण दिता परमिशन उर्फान मुल्ला दिना परमिशन डायरेक्टेड ऑफ एज्युकेशन दिता. सो डायरेक्टेड ऑफ एज्युकेशन जेन्ना परमिशन दिता तो हें ग्राउंड जे आसा केन्नाच रॉंग आनी चुकीचें जावंक शकना. दिस इज द परमिशन गिवन बाय द डायरेक्टेड ऑफ एज्युकेशन. इतलें नासतना अंजुमन इस्लाम मुस्लिमांचो जो पयलींचो जो म्हाजो मित्र आसलो जो आयज संवसारांत ना हू ऑलवेज सपोर्टेड मी हू इज ऑलवेज देर टू सपोर्ट आमच्या अंजुमनाचे प्रत्येक टिचरांच्या वांगडा जो असो उबो रावलो आमचो मुल्ला जो आयज संवसारांत ना त्या टायमार जे आसा मुल्लान जे आसा आमकां परमिशन दिल्लें आनी ही वॉज ऑलवेज पॉझिटिव्ह खंयचे इन्स्टिट्युशनाक जे हेल्प करपाक भुरग्यांक हेल्प करपाक हांगाच न्हू दुसरी स्कुलांक पसून म्हाका आयज पसून उगडास आसा फोंडान एक स्कूल आसा तांकां भुरग्यांक बाबड्यांक थंय बेंचीस नासले. जामिया मकबुलिया म्हणून एक स्कूल आसा फोंडाची आमचीच जी आसा भावाची ती थंय बेंचीस नासले भुरग्यांक. सो त्या टायमार मुल्लान जे आसा आमचे स्कुलाचे जे आसा बेंचीस जवळ जवळ आमी तांकां 6-7 लाखाचे बेंचीस जे आसा धाडून दिले. आमी तितलेच न्हू तांकां तेन्ना मुल्लान जे आसा सांगून आमी कंप्युटर नासले तेंचे कडेन तांकां कंप्युटर धाडले आमी झेरॉक्स मशीन आमची धाडली. कित्याक धाडली आमचो एकूच हेतू आसलो की खंयी भुरगीं आसो भुरगीं जेन्ना एज्युकेशन घेवपाक सोदता खंयचीय जाती आनी धर्माची भुरगीं जावं दे हॅव टू टेक एज्युकेशन आनी त्या फिल्डान ती मुखार वचपाक जाय म्हणून आमी आयज पसून ती बेंचीस पसून रिटर्न हाडूना. कित्याक हाडूना ती बेंचीस रिटर्न कित्याक ही भुरगीं थंय बसून एज्युकेशन घेता अजून ती भुरगीं शिकता आनी तेजे ब्लेसिंग जे आसा हे आमचे जे आसा मॅनेजमेंटाक मेळटा म्हणून ते मुखार सरले. सो हें जो फर्स्ट जो एलिगेशन आसलो तेंचो हो सरकारान जो आसा तेंचो एज्युकेशन जे आसा भायर मारलो की इट वॉज अ नल एंड वायड म्हणून हितून कांयच जे आसा तथ्य नासलें की उर्फान मुल्लान खंय तरी जे आसा हें जबरदस्ती जे आसा स्कूल गेला म्हणून. आनी कितें पूण डिफरन्सीस आसले म्हाजें म्हणणें आसा व्हेरी स्पश्ट आसा तुमकां कोणें पॉलिटिकली प्रेशरायज केला तुमी म्हाजे कडेन बसून जे आसा उलोवन जे आसा मॅटर सॉर्ट आउट करूंक शकताले आमी. सस्पेन्शन जावपाचे पयलीं इमिजिएटली जे वचप आनी मिडियाक जे आसा तेमी ब्रीफ केलें हें सगळ्यान पयलीं जे आसा मिस्टेक जी आसा तेमी केल्ली आसा. एक हेडमास्टर जेन्ना सस्पेंड जाता तेजे सगळ्यान पयलीं जे आसा गव्हर्मेंटाची अप्रुवल घेवपाची गरज आसता. हें ना की पब्लिकली जे आसा ताका डिफेम करपाक लागून. तुमी म्हाज्या सस्पेन्शनाचे जेन्ना ग्रावंड वाचतले गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचे तेमी आमचे स्कुलाचे जे आसा चेंबर जे आमचो जो कॅबिन आसा आमचो तो लॉक मारलो. एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचे नॉमाची धज्जियां उडयली. खंयच्याच जो आसा मनीस एज्युकेटेड मनीस खंयचे टिचरांचे जे आसा मास्टर रोल आसता वो अधिकार मास्टर रोल व्हरपाचो हाडपाचो दवरपाचो सायन मारपाचो वो एडमिनिस्ट्रेटीव अधिकार हो पसून मास्टर रोल सकाळी घरा वयताले थंयच्यान जे आसा मास्टर रोल इवनिंग टिचरी वायफ जस्ट टू वेट मास्टर रोल घेवन मागीर येवप आनी मास्टर रोल घेवन वचप हे अशी तरांचे जे आसा हॅरेसमेंट करपाचें काम आमचे जे आसा केल्ले कडेन आसा. आनी हेंय ते सांगता की आमी करूना तेंचे सांगपाचें अशें आसा आमकां करपाक लायला म्हणटा ते आमी हितून कांयच ना. आमचे जे आमकांय केन्ना केन्ना आमी अजाप जाता की आमचे वांगडा बसताले जेवताले खाताले पिताले आनी अशे तरान जे आसा जेन्ना मनशाचो बिहेवियर जाता तो तेन्ना कळून येता की हो पॉलिटिकली जो आसा मोटिवेटेड बिहेवियर आसा. आनी जेन्ना आमचे चेअरमॅना कडेन जेन्ना उलयलो कित्याक आमची अजून टॉक चालू आसा आमी बरे भशेन उलयता एकमेका कडेन सो तो म्हणटा की आपूण पॉलिटिकली प्रेशरायज जालो म्हाका करपाक लायलें की आयज जे आसा तुजे बीजेपीक सपोर्ट करता तुजे पार्टीचे फाटल्यान धांवपाक लागला हें खंय तरी जें बंद जावपाक जाय. हांव स्पश्ट जे आसा माध्यमांत मिडियाचेर सांगूंक सोदता हांव भारतीय जनता पार्टीचो जे आसा एक जे सामान्य आनी बारीक कार्यकर्ता आसा आनी पक्षाक काम करपाचें हें हांव बंद करपाचें ना. कसलोय जे म्हाजेर दबाव पर्सनल दबाव फिजिकल दबाव और पॉलिटिकल दबाव मी हाडून जाले पसून हांव पार्टीचो जें काम करता तें हांव काम करीत रावतलो. हितून फाल्यां म्हाजी नोकरी आसत फाल्यां म्हजी नोकरी वसत हेजी पसून हांव केन्नाच पर्वा करपाना. जें काम म्हाका पक्ष जे दितलो स्पश्टपणांनी तें हांव काम करतलो. हें म्हाजें काम करपाचें हांव म्हाजें इवनिंग जेन्ना म्हाका टायम हांव फ्री आसता तें हांव काम इवनिंग जें आसा म्हाजें काम करता एज अ पक्षाचो जे आसा कार्यकर्ता म्हणून. पक्षाचें काम करता आसतना केन्नाच एडमिनिस्ट्रेशनान जें आसा केन्नाच पक्ष जे आसा एडमिनिस्ट्रेशनाचे भितर येना. हेंय हांव क्लॅरिफाय करूंक शकता. सेकंड तेमी एलिगेशन केलें आमचे एक क्लर्काचेर एलिगेशन केलें तेमी की आमचो क्लर्क जे आसा गोंयांत ना भायर आसा म्हणून. नो डावट एक मनशाक अधिकार आसा गव्हर्मेंट ऑफ गोवान अधिकार दिला टिचींग आनी नॉन टिचींग प्रोफेशनाक कोणूय मनीस रावप आनी न रावप तेजी जी आसा खुशी आसा तो 7 वर्सां जे आसा लीव घालून तो खंयी वचूंक सोदता. सो आमचे जे आसा टिचरांनी जे आसा आमचो जो क्लर्क आसा तेणें जे आसा आपली लीव एप्लिकेशन घातली तेमी हाफ पार्ट दाखयलो मिडियाक हाफ पार्ट जे आसा लिपोवन दवरलो. हाफ पार्ट लिपोवन दवरपाची गरजूच नासली. तुमी जेन्ना कितें दाखयता
फूल पार्ट दाखोवपाक जाय. चेअरमॅन जो आसा वयर त्या स्कुलाचो चेअरमॅनूच दुसरो. चेअरमॅन म्हणटा तो रियाज शेख त्या स्कुलाचो चेअरमॅन. एक कोणाक धरून हाडलो मार्केटांत तो लिंबू कोण विकतालो तेका आनी तेका हाडलो आनी चेअरमॅन करून बसयलो. ही इज नॉट अ एक्झिक्युटीव मेंबर. ही वॉज नोवेअर. ही वॉज नोबडी. तेका हाडलो आनी डायरेक्ट ते चेअरार जे आसा तेका बसयलो हाडून. हे सगळ्यान पयलीं व्हडलें जे आसा मिस्टेक जी आसा केल्ली कडेन आसा. एक चेअरमॅन म्हणटा तो एसएमसीन कोण अप्रुवल घेतले म्हणले आनी तेका हाडलो आनी डायरेक्ट जे आसा तो ही वॉज नॉट पार्ट ऑफ एक्झिक्युटीव. एक चेअरमॅन जावपाक तुका एक्झिक्युटीव कमिटीचो अप्रुवल जाय तुका. एक्झिक्युटीव कमिटीनूच ना. तेका हाडलो आनी थंय जे आसा चेअरमॅन बसयलो. तेजी सायन दुसरो कोण मारला. एक पुलीस स्टेशन जेन्ना पीआय ऑपरेट करता मडगांवचो मायना कुठेतरी पीआय कॅनॉट सायन फॉर तेंचे जे आसा कोणाचे सस्पेन्शन जे आसा जाता वयली स्कुलार आनी सायन मारता आमचो चेअरमॅनाक जे आसा जबरदस्ती सायन मारपाक लायता. तो म्हणटा आय डोंट वॉन्टेड टू सायन बट आय वॉज फोर्स्ड टू सायन बाय द पॉलिटिशियन ओनली टू टार्गेट अँड टर्निश युअर इमेज. द एम वॉज व्हेरी क्लियर. टार्गेट अँड टर्निश द इमेज करपाक लागून जे आसा फोर्स केला आनी इतले पसून ताणें सांगलें की हांवें सायन मारूना म्हणून. सायनी पसून जे आसा डुप्लिकेट मारल्या म्हणून हेंय तुका सांगता म्हणून. म्हाका तेजे डिटेल वचपाचें ना. सायन मारले, सस्पेन्शनाक धाडले आनी ती सस्पेन्शन जी आसा गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा जी आसा ही सस्पेन्शन जी आसा रिवोक करून जी आसा रिजेक्ट करून धाडली. एकूच जे आसा स्पश्ट सांगपाक लागून की हें जे तेमी कितें केलां हें कायद्याचे भायर वचून केलां आनी पावर जी आसा आपले पावर्साचो मिसयूज करून जे आसा सस्पेंड करपाचो प्रयत्न केलो. म्हाजे जे आसा फूल म्हाजे कॅरियरान स्कुलांच्यो फर्स्ट आमची डीडीओ जी आसा झोनल ऑफिसर रेशमा मॅडम हेणें ऑलमोस्ट आयज सगळ्यांची टिचरांची सॅलरी बिल्स आमचे बाकीचे एक्सपेन्सीस जे आसा सगळीं बिलां जी आसा तेणें आयज क्लियर केल्या. आनी ही डीडीओ जी आसा जेन्ना पसून हो मॅटर रिजॉल्व जावपा ना मॅनेजमेंटाचो जो डिस्प्यूट आसा दोन ग्रुप जे मॅनेजमेंटाचे झगडटा कळ्ळें तुमकां न्हू ते मॅनेजमेंटाचे जे डिस्प्यूट जेन्ना पसून सेटल जायना कोर्टान तेन्ना पसून डीडीओ इज गिवन ऑल द पावर्स टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द चेअरमॅन अँड ऑन बिहाफ ऑफ द मॅनेजर अँड टू टेक ओवर द मॅनेजमेंट. सगळी मॅनेजमेंट आयच्यान गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा एज्युकेशन डिपार्टमेंटान जी आसा मॅनेजमेंट जी आसा टेक ओवर केल्या. आनी ही नोटीस जी आसा मॅनेजमेंटाची टेक ओवर करपाची अंडर रूल सेक्शन 20 डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन ऑलरेडी सर्व द नोटीस टू द आमचे जे आसा जे दोन्ही जे आसा मॅनेजमेंट कमिटी आसा तांकां ऑलरेडी जे आसा ताणें नोटीस सर्व केल्या अंडर सेक्शन 20 के स्कूल जे आसा रन बाय द मॅनेजमेंट आमचे एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचे जे आसा डीडीओ जे आसा रन करपाक. थँक्यू. सी कंप्लेंट घालपा लागून म्हाका जी ऑर्डर पास जाल्या तितून ऑलरेडी गव्हर्नमेंट ऑफ गोवान जे आसा सू मोटो जे अगेन्स्ट मॅनेजमेंटान जे बुक्स घेवन गेल्ले स्कुलाचे आमचे टिचरींचे जे आसा तुम्ही सांगा कोणूच स्कुलाचे जे पर्सनल फायल आसता कॅन एनीबडी कम द पर्सन हू हॅज बीन नॉट बीन अपॉइंटेड तो फायलच घेवन गेलो घरात. फायल घेवन घरा कडेन व्हरून दवरल्यो. आतां म्हाका सांगा की मनीस अपॉइंटूच जावना अजून गव्हर्नमेंट अप्रुवलूच येवना तो चेअरमॅन म्हणून येवन बसता आनी तो जो मनीस हांगा 15 वर्सां शिकयता क्लर्क आसा तो लिवेर आसा क्लर्क तो नासतना तेजे फायली घेवन जे आसा घेवन गेलो. मास्टर रोल म्हणून कोण घरा व्हरता टिचरांचो. इट इज अ एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन. सी मॅनेजमेंट शूड नो देअर पावर्स. मॅनेजमेंटाचे पावर्स कितें ते एडमिनिस्ट्रेशनल पावर कितें ते. एक चेअरमॅन जावं एक आनी मॅनेजर जावं पसून क्लासीन बसून वयतलो जाल्यार गव्हर्नमेंटान नॉर्म डिसायड केला एज्युकेशन की क्लासीन बसून वयतलो जाल्यार तुवें हेड ऑफ द इन्स्टिट्युशनाक ताका वांगडा जे आसा घेवन वचपाक जाय म्हणून. कित्याक थंय भुरगीं आसता टिचर जे आसा शिकयता डिस्टर्ब जायत म्हणून ताका त्रास जायत म्हणून हें जें आसा करूं ना. आनी ताका लागून म्हाका ऑलरेडी दिलां बट तेंचेर कितें करपाचें पेरंट्स सी आपल्या भुरग्यांचें कौतूक करप आपल्या भुरग्याची कितें जबाबदारी करप तें कितें एलिगेशन जें जालां स्कुलांचे भितर गेलें ते पेरंट्सांनी जे आसा आपल्याली ऑलरेडी ती प्रेस दुसरी टिचरांनी घेतल्या आनी तेमी ऑलरेडी सांगलां की तेमी कंप्लेंट फायल केल्या म्हणून. सो म्हाका जे आसा हेंचे बद्दल डिफॉर्मेशन केसीस बी घालपाचे ना. नुरान शेख म्हणटा तेणें ऑलरेडी आपली डिफॉर्मेशन केस रजिस्टर केल्या. अशरफान ताका डिफेम केला म्हणून मिडियाक आनी ती केस एनसी जी आसा ऑलरेडी जी आसा रजिस्टर जाल्या. एनसी इज बीन ऑलरेडी रजिस्टर
in a Maina Gurtari police station for defaming them. So I don't want to make any more defamation cases and all against my own colleagues who are there with me. कळून न्हू म्हाका इतलें सांगपा आसलें मिडियाच्या माध्यमान की बरे भाशेन फक्त मॅसेज इतली दिवपा आसली की इतली जी बदनामी जी सोशल मिडियाची करपाचे प्रयत्न केले हें रॉंग जालें. हें बसून जे आसा सॉर्ट आउट करूंक शकताले, बट पॉलिटिकली प्रेशर जे आसा तांकां कशा भाशेन उर्फानाचें जे आसा तोंड बंद करपाक जाय म्हणून आपूण जे आसा कांयच करूंक शकना म्हणून आमचे मनीस यूज केले, आमची कम्युनिटीच्या लोकांक यूज करून आमचो गोडो कापपाचो जो आसा प्रयत्न जे आसा मनशान जे केलो तो मनीस जो आसा आयज सक्सेस जावना. इतलेंच हांव सांगूंक शकता.